जो स्कॅमा भितर एक दगडो आनी जुनियर इंजिनियर अरेस्ट केल्लो आसा तो तुमचो डिपार्टमेंट आसा तेजें कितें कारवाय नो वी विल इनिशिएट इमिजिएट एक्शन जे एक्शन घेवपाक मेळटा आमकां मॅक्सिमम सारकी कडकांतले कडक एक्शन म्हणटा वी विल इनिशिएट आनी तेमकां कोणा अशा डिपार्टमेंटान जबाब बी लायना ना ती आमच्या हातूंत कोण ना कित्याक आमी कोणाक घेवंक ना अजून डेव्हलप डिपार्टमेंटान फाटल्या 2.5 वर्सां कोणाक घेवंक ना तेज्या पयलीं बी त्या मनशान कोण आय डोंट थिंक डिपार्टमेंटान आनी कोण बिना आतां तुमी कशें काय पोस्टान न्ही सी डिपार्टमेंटान कोण आसता म्हाका कळ्ळें हांव कित्याक दवरता काय पयलीं थोडी तशी न्ही कळटलें न्ही पुलिसां इन्क्वायरी जावं न्ही कोण आसा म्हणटकीर कळटलें आसता जाल्यार अशे जे आशिल्ले पोजिशनार आशिल्ले ते मनीस लालच दाखोवन जॉबाची हे करप इट्स व्हेरी बॅड सी बट दिस इज वॉट इज प्रिवेलिंग इन द सोसायटी इज व्हेरी बॅड आतां एक्चुअली इन माय कॅम्पस आय गॉट 250 पीपल including me and my entire management members, आमी कोणा चार्ज सुद्दां हांगासर ना ऑन द कॉन्ट्ररी आमी जॉब दिले नंतर तांकां च्या आनी त्रातार करून धाडटात कळ्ळें न्ही इन माय पॉलिटिकल कॅरियर आय टेल यू इन द लास्ट सो मेनी इयर्स जॉबा संबंधी पयशे घेवपाक म्हाका केन्ना हेंच जालें ना म्हाकाच गरजूच ना तो प्रामाणीकपणा तुगे बिजनेस वगैरे जे आहा पळय तातूंत आनी हे बरे जोडपी लोक हे अवदसा सुस्ता म्हणटा तशें ह्या लोकांक आपल्याला कॅरियर पेड्यार करतात आपली लायफ पेड्यार करतात फॅमिलीची बदनामी आणि प्लस मागीर समाजा भितर एक कलंक करतात विच इज व्हेरी बॅड लोकांक म्हणजे खंय तरी अवेरनेस जावंक ना ना आतां इतले वेळ 2-3 लोकां अरेस्ट केल्यात पळय न्ही ताजे वयल्यान मेसेज हॅज गॉन व्हेरी सिरियस आय एप्रिशिएट ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर फॉर टेकिंग दीस स्टॅप इनफॅक्ट इट इज ही हिमसेल्फ हू डिस्क्लोज ऑल दीस फॅक्ट्स ताका जेन्ना तेंच्यान लिंक मेळ्ळें त्या हातूंत ताणेंच सांगलें की येस अरेस्ट जातली आणि बरें जाल्लें आसा की ह्या असले प्रकारचे स्कॅम जे आसा पळय तातूंत मेळ्ळेले 3 जाणांक अरेस्ट केला म्हणजे आणि कसल्याच प्रकारच्या प्रेशराक सीएम दर हें जावना बावगुना इज गूड थिंग आनी तशेंच जो स्कॅम म्हणटा ते फेक डॉक्युमेंट सुद्दां पळयला की पळय ताजे पयलीं एक स्कॅम जाल्लें तें हाजें जाल्लें जमनींचे फेक डॉक्युमेंट्स करून जमनी विकपाच्यो जाल्यो ताजेरय सीएमान सामकी बरे पद्दतीन कडक एक्शन घेतिल्लें आसा आनी त्यामुळे कितलेशे लोक भितर पडले आसात म्हाका दिसना की आतां आमच्या गोंया भितर एनीबडी वूड डेअर टू गो फॉर दॅट सॉर्ट ऑफ एक्ट इवन फॉर जॉब स्कॅम जे आसा पळय न्ही त्या संबंधी सुद्दां म्हाका दिसता की मेसेज इज क्लियर की अशा प्रकारचे वायट हातूंत कृत्यां जर कोणूय आसा जर जायत दे विल बी अरेस्टेड दे विल पुट बिहायंड द बार्स